नमस्कार. सीड डायरीच्या 19व्या भागात तुमकां सगळ्यांक मना काळजा सावन येवकार. तुमचो मोग आमकां मेळत आसा. तुमचो मोगूच आमकां मुखार वचपाक उर्बा दिता. जर तुम्ही अजूनही आमचो चॅनल सबस्क्राईब करूं ना जाल्यार तो मुजरत करात. तर आज सीड डायरीत आमी तुमचे मुखार घेवन आयल्यात बाय माया मोरजकर हाणें बरयल्ली कथा गोंयकार तरणाटो. आपलो पूत खूब शिकून एक व्हड मनीस जावचो अशें निलयाच्या आवय बापायचें सपन आसलें. तांचो तो एकलोच घरचो दिवो. आवयन बापायन ताका भोव कश्टान ल्हानाचो व्हड केल्लो. स्वता कश्ट करून ताणें आपल्या भुरग्याक शिकयल्लो. ताच्या बापायन भाटकारागेर वावर करून ताचें शिक्षण पुराय केल्लें. भाटकारा कडल्यान रीण घेतिल्लें. मुखार रीण वाडत गेल्लें. निलय शिकपाक हुशार. बरे गुणांनी तो पास जालो. उपरांत निलयाचें लग्न थारलें. पूण निलयाक तें लग्न मान्य नासलें कारण तो बेकार. बापायच्या माथ्यार रिणाचें वजें. बाप्पा म्हाका हें लग्न मान्य ना. पुता तूं अशें म्हणू नाका. एकलेच अपुरबायेचें चली तें. ताका आवय ना. बापूय आसलो. तो दुयेंसान भायर पडलो. ताका आसरो ना. तें एकसुरें आनी गुण्यास्त चली. ताच्या बापायक हांव वळखतालो. बापायची हीं उतरां निलयान आयकून घेतलीं. लग्न जावपाक तो तयार नासलो. पूण ते चलयेक आसरो मेळचो हे हेतान ताणें लग्नाक हयकार दिलो. रितिका खूब मायेस्त. माय मावाचें तें खूब सेवा करतालें. तशेंच तें आपल्या घोवाचेर उपाट मोग करतालें. सुखदुखांत तांकां आदार दितालें. ताचो स्वभाव निलयाक खूब आवडटालो. एक दीस ताका मुलाखती खातीर कॉल आयलो आनी ताणें उमेदीन आपली सपनां रंगयलीं. ही नोकरी आपल्याकच मेळटली. ताणें देवाक नमस्कार केलो. आवय बापायचो आशिर्वाद घेवन तो मुलाखत दिवपाक भायर सरलो. मुलाखतींक आयिल्ल्या उमेदवारांक पळोवन तो खूब खंती जालो. 100-200 जाणांची ती रांग आशिल्ली. आयच्या तरणाट्यांचें कितें भविश्य? वचत थंय नो वॅकन्सी. आपले सारके कितले लोक ह्या जगांत बेकार भोंवतात. मुलाखत दिवपी हातूंतलो एकटोच सिलेक्ट जातलो हें तो चिंत्तालो. कांय वेळान मुलाखत दिवपाक निलयाचो नंबर आयलो. ताची मुलाखत बेस बरी जाली. निलयाकूय मातशी उमेद जाली. आपल्याक ही नोकरी मेळटलीच अशें ताका दिसपाक लागलें. पूण ना. हो विचार ताच्या सपना पुरतोच उरलो. कारण लास दिवपा सारकी परिस्थिती निलयाची नासली. निराश जावन तो कडकडीत वतांतल्यान चलत येतालो. घामान तो चिप्प भिजिल्लो. ताका कांयच सुचना जालें. आतां खंय वचप आनी कितें करप ताचें चित्त थाऱ्यार उरलें ना. इतल्यान ताका ताचो आदलो इश्ट सुनील मेळ्ळो. तूं निलय न्ही? हांव सुनील. म्हाका वळखुना? निलय खिणभर ताका पळयत उरलो. कोण सुनील? सुनील रे तूं? आमी ल्हानपणांत शाळेंत एकाच वर्गात शिकताले. हय हांवूच तो. कितें जालें रे तुजें? तूं सामकोच बेजार सो दिसता. निलयान आपली सगळी गजाल सुनीलाक सांगली. ताची ती व्यथा आयकून सुनील खंती जालो. हांव मुंबय काम करता. कितेंय गरज आसल्यार म्हाका एक फोन कर वा चीट बरय. सुनीलान ताका आपलो पत्तो आनी फोन नंबर दिलो. घरा येना फुडें ताच्या मनात अनेक प्रश्न उबे जाले. आवय बापूय आपल्याक मुंबय वचपाक धाडत काय? गोंयांत ल्हानाचो व्हड जाल्लो. हांगाच शिकून खेळूंक लागलो. आमी गोंयकार म्हणून आमकां अभिमान आसा. पूण ह्या गोंयांत आमच्या खातीर नोकरी ना. आयुश्यभर नोकरे खातीर कित्याक भोंवत रावप? आपले सच्चे जिणेक तो उपकल्लो आनी ताणें सुनीलान आपयल्यार
मुंबय वचपाचो मनातूच निश्चय केलो. 4 पयशे जोडून आवय बापायक रिणांतल्यान सोडोवपाचें. आई वाट पळयत आसली. निलयाक पळोवन तिचो हुस्को मेकळो जालो. निलय दाराच्या हुमऱ्या मेरेन पावलो आनी थंयच बसलो. आवय बापायक आनी रितिकाक पळयत ताणें म्हणलें, म्हाका नोकरी मेळ्ळी ना. हांव खूब थकला. म्हज्या जिवितांत हांव बेकार तो बेकारूच. पूण हांवें आतां मुंबय वचून नोकरी करपाचें थारायलां. ताचे खातीर म्हजो इश्ट सुनील म्हाका मदत करतलो. तें आयकून ती निराश जाली. गोंय सोडून तो मुंबय वतलो आनी आपलो काळजाचो कुडको पयस जातलो ही खंत तांच्या काळजाक उरली. कांय दिसांनी निलयाक सुनिलाचें पत्र आयलें. सुनिलान पत्रांत बरयल्लें, तूं जाता तितलो बेगीन मुंबय यो. तुज्या खातीर नोकरी दवरल्या. निलय तें पत्र वाचून खोशी जालो. ताणें मुंबय वचपाची सगळी तयारी केली. दुसरे दीस निलय आपलें सामान बांदून मुंबय वचपाक भायर सरलो. आईच्या दोळ्यांत दुकां व्हांवतालीं. आवयक वेंग मारून तिची दुकां पुशीत ताणें म्हणलें, आई, हांव बेगीन परत येतलो. म्हजी काळजी करूं नाका. बाबान ताका वेंगेत घेवन म्हणलें, जिवाची काळजी घे. पावतकच चीट बरय. अशें म्हणीत तो ताका धीर दितालो. रितिकाच्या दोळ्यांतलीं दुकां गळून गालार पाविल्लीं. ते भितरले भितर रडपाक लागले. निलयान ताच्या पोल्यावयलीं दुकां पुशीत म्हणलें, आई बाबाची आनी तुजी काळजी घे. हांव बेगीन घरा येतलो. अशें म्हणत तो भायर सरलो. मुंबय वचून निलयाक म्हयनोय जायत आयलो. पूण निलयाचो कांयच पत्तो ना. ना ताची खबर, ना ताची चीट. ह्या हुस्क्यान आई बाबा आनी रितिका मुंबय वचपाक सोदतालीं. मुंबयक सगळ्यांक भंय. कोण म्हणटा, मुंबई में आतंक फैला हुआ है. बॉम्बस्फोट के धमाकों से बहुत लोगों की मौत हुई है. हें आयकून ती साप्प भियेलीं. केन्ना तांकां निलयाक पळयनशें जालें. ती देवा कडेन मनांतले मनांत प्रार्थना करूंक लागली. गांवांतले एक जाण जाल्ले मनशाक घेवन निलयाचो बाबा मुंबय वचपाक भायर सरलो. निलयाक मुंबय तांणी खूब सोदलो, पूण कांयच साध्य जालें ना. निलय खंय आसा अशें बाप्पान सुनिलाक विचारलें. तेन्ना सुनील कांयच उलयलोच ना. ताचे आवय बापायक सांगप कशें तेंच ताका कळना जालें. गोंय सोडून निलय आपल्या विस्वासाचेर नोकरी करपाक आयिल्लो, पूण आपूण ताची रक्षा करूंक शकलो ना. ताच्या दोळ्यांतल्यान दुकां व्हांवतालीं. निलय तांकां सोडून गेल्लो. निलय मरपाचें कारण कितें? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार काय आतंकवाद? निलया सारखे तरणाट्यांचे भविष्य कितें? एक प्रश्नचिन्ह सगळ्यांचे दोळे मुखार उबे रावले. तर सीट डायरीत तुम्ही आज आयकताले बाय माया मोरजकर हाणें बरयल्ली कथा गोंयकार तरणाटो. जर तुमकां आयची आमची कथा आवडली जाल्यार मुजरत लायक करात, कॉमेंट करात, शेअर करात आणि आमचो चॅनल सबस्क्राईब करात. तशेंच जर तुमकां दिसता तुमच्योय कथा सीट डायरीत आसपावीत जावच्यो जाल्यार 9823593808 ह्या नंबरार व्हॉट्सॲप करात. देव बरें करूं.